मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरयपुळाचे हेडलायन्स. म्हापसा साबार समस्यांचो रेवाडो पावसात निर्माण जाता. हुंवारा वरवीं परिस्थिती अंदू लेगीत परिस्थिती जैसे थेच उरतली. समाज वावुरप्यांक हुस्को. कोलवा दर्यादेगेर पोसवण दिवपी खाडी जावन रावला. लागसरच्या हॉटेलांतल्यान येवपी कोयराचो एक चॅनल. जाता तपासणी घेतात नमुने पूण कृतीची लक्षणां झिरो. कारापूरच्या थळाव्यांचो लोधा हाऊसिंग प्रकल्पाक खर विरोध चालूच. दिवचले काढलो निषेध मोर्चा. मामलेदाराक सादर केले निवेदन. आणि आता याची कोंकणी खबरो विस्तारान. कारापूरच्या थळाव्यांचो लोधा हाऊसिंग प्रकल्पाक खर विरोध चालूच आसा. आयज दिवचले त्यांनी निषेध मोर्चा काढलो. मामलेदाराक निवेदन सादर केले आणि आपल्यो कागाळी त्यांनी ह्या वेळार मांडल्यो. पंचायत आणि अधिकाऱ्यांनी हालीच या जाग्याची पळोवणी केली, पूण गांवकारांचे समाधान जावंक ना. या कारणाक लागून आयज गांवचे लोक दिवचले जमले आणि मामलेदार शैलेंद्र देसाय हांकां निवेदन सादर केले. प्रवेश मार्ग बंद करप, काजूची झाडां नष्ट करप, दोंगर कापप हे मुखेल मुद्दे तांणी ह्या वेळार मांडले. फुडल्या सप्तकात हे सुवातेर परतून भेट दिवपाचे उतर मामलेदारान दिल्ल्याची माहिती थळाव्यांनी दिली. अशी शपथ घेवया की हा विजयश्री मेळ्ळ्या शिवाय आम्ही हो लढो फाटी घेवचे ना. घ्या शपथ. विजयश्री मेळ्ळ्याशिवाय आम्ही लढो फाटी घेवचो ना. आयज आम्ही परत त्यांच्याकडे लेटर गेलेला फॉलोअप लेटर म्हणटा का, म्हणजे परत मागणी केला आमच्या इथून की आमची जी वाट आसा आमच्या शेतान वयपाची काजी आसा त्याच्या काजी वयपाक तुमकां तो भंय आसा तो भंय काडूंक जाय. वाट ओपन परत ते बंद करता ती बंद करूंक जायना. तेणी आश्वासन दिल्लेलें आसा की बेगींतल्या बेगीन आमी परत ते येतले खंय इन्स्पेक्शन करपाक. पळोवया आमी केन्ना येता ते. सरले न्हू आमी आयुश्यान त्या गांवांत केन्नाच फुडें सरोंक पावचे ना. सो ह्या कारणाक लागून हो विशय आनी आमचो गांव आमी सोडचले ना. तुम्ही आता शपथ घेतलेली आहात. आम्ही सगळेजण तुमच्या वांगडा आसा. तुम्ही फुडाकार घेया. तुमचो गांव आमचें गोंय आमकां वाचोवपाक. आमी सगळो लोधा प्रोजेक्टाक गेल्लो आसा. ताका लागून आमी हांगासर मामलेदाराक वचपाक येयले. तुमची सगळी जमीन हे गेल्या? हय सगळी नश्ट केल्या. रस्ते बिस्ते व्हडले बांदले. तुमचे गावचे सगळे लोक येयले आता? हय येयल्या. लोक सगळे येयले हांगा. तुमचे लोक सगळे गाव? हय. आणि तुमकां तो हे नाका? लोधा प्रोजेक्ट आमकां नाका हांगासर जाल्लो. जमनी तुमकां जमनी हय जमनी त्या सगळी घाण आमच्या गांवांत येतली. सगळो गांव आमचो पाड जातलो. ताका लागून आमी मोर्चा. तुम्ही आज मोर्चा काडटले? हांगा मामलेदारान गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. म्हापसा साबार समस्यांनी रेवाडो घातला ही कथा आता नवी दाद उरली ना. रस्त्यांची फोंडकुलां, गटर, कोयर समस्या, जुन्या इमारतींची दशा, स्लॅब कोसळप अशे साबार विषय म्हापशेकारांक सतायतात. आता पावसाळो लागीं येता तशेंच दर वर्सा प्रमाण पावसाळ्यात म्हापसा हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जावपाची परंपरा अंदू लेगीत तिगोवन उरपाची भिरांत आसा. हो विशय घेवन समाज वावुरप्यांनी आपले मत मांडले आणि सरकाराक धारेर धरले. तुमकां खबर आसतली खोर्ले उसाकड जंक्शन जे आसा फेमस, तुमकां खबर आसतलें उसाकड जंक्शन पावस पडना फुडें इतलो प्रॉब्लेम जाता की जे एक घर मुद्दम आमी आयज प्रेस एड्रेस करता कारण की आमचो श्याम सुंदर कारेकर त्या जंक्शनाचेर तेजें घर आसा आणि पावस पडना फुडें अख्खे खोर्लेचे डोंगराचे उदीक जे आसा अख्ख्या आमच्या DMC कॉलेजीसून जे गटर जे आसता ते वयरसून जे व्हांवत येता थंय एक जंक्शनाचेर येता आनी अख्खे खोर्ले गंगानगर आमच्या सायडीक सरावंडींग एरियेचें उदक थंयसर एकठांय जाता आणि त्या बाबड्याच्या घरान वयता. मेन प्रश्न सांगपाचो म्हणजे कितें जालें की डेप्युटी कलेक्टराक, मामलेदाराक, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक तेणी बाबड्यान खूब फावटी वचून सांगलें आणि तेका जें जाल्लेलें नुकसान जाता तें नुकसान
सरकार ताका आयज दिता फाल्यां दिता करीत आसा. आयज जर तुमी वचून परिस्थिती थंयसर वचून पळयत जाल्यार तेज्या घरांत कोण जॉब काम करिना. प्रेस मुद्दम एड्रेस करता की अख्ख्या गोंयच्या लोकांकूच तुमच्या माध्यमातून कळोंक जाय की जे म्हापशांत कितें चालू आसा हे आनी कशें पडोवंक फावना म्हणून. जे उदक जे तेजे घरान वयता आनी ते रात पावस म्हणटकूच तुमकां रातचो पडटा दिसाचो पडटा अशें तुमकां खंयच्या टायमार पावस पडटा न्ही. जर रावता त्या घरांत जर मनशांक न्हिदपाक जर मेळना तेणी कितें करपाचो. त्या फाटल्या दिसांनी तेजे घरान इतलें उदीक पडलें, तेंची खाट आसता न्हू, न्हिदपाची खाट आसता, तेजें उदीक इतकें वयर येतालें तांकां बाबडे न्हिदपाक सुद्दां मेळनासलें. तेंच्यो न्हिदपाचे ते गादी सुद्दां आसा, सोफा सेट, फ्रीज सगळें जळोवन बावड्यांचे गेले. सरकाराक ते सांगता आमकां दियात आनी तो बाबडो भुरगो सिद्धेश कारेकर त्या घरांतलो मनीस सकाळी फुडें आमचे न्यूज पेपर जे आसा न्हू तो घेवन सकाळी फुडें ते हाडटा, सकाळी फुडें स्कुटरीन आनी तो हाडून तो बाबड्या लोकांक दिता. तेजेरसून तेजें चलन जाता. हेजेरसून सरकारान विचार करपाक जाय न्ही. तेतून जेन्ना पावस पडटालो तेन्ना ते घरान तांकां न्हिदो उदीक खाली जायना पळय, तेंची भयण सिद्धेशाची भयण उदीक खाली करून उदीक पिळून तेणी भायर उडोवन बालदेनसून ते आयज भुरगे आयज ना देवागेर गेले, थंडी भरली ताका. हेजेर कोणी तरी विचार करपाक जाय आसलो न्हू. हे ते लोक येवन सांगूंक शकना. आमी आयज पळयता म्हापशा शहरान जो आमदार जो आसा न्ही, हांव ताका एकट्याकूच जबाबदार धरिना. तेजे वांगडा ते नगरसेवक जे आसा, निवडून दिलेले नगरसेवक जे खोल्ले वाठारांत 5 नगरसेवक आसा, 14, 15, 16, 17 आनी 18 5 नगरसेवक आसा. तांकां तरी मातसो तरी उगडास येवंक जाय बाबा आयज WRD कडसून फॉलोअप करून तेणी कामां करून घेवपाक जाय. म्हापशेचो आमदार म्हणटा आमी फॉलोअप करता, 3 वर्सां काम करपाक लागता म्हणटा तो. 3 वर्सां आपूण ताका फॉलोअप करता. 3 वर्सां एक काम सँक्शन जाता आसतना 3 वर्सां लागता म्हणटा. तेजे पेक्षा आनीक जर तेणी एज डेप्युटी स्पीकर हे नात्यान जर फोर्स लायलो जाल्यार 1.5 वर्सान जाता न्ही. आयज म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन आसा आनी 2 म्हयन्यांनी परत पावस पडपाचो आसा आनी जो पावस पडटा न्ही अख्खे बाजारपेठ. दुसरी गजाल आतां तुमकां सरावंडींग कितें चालू आसा म्हापशांत खबर आसा. हांव खोर्ले बद्दल विचार करता आसतना प्रत्येक आमदार जे आमचे आमदार जे आसा आनी नगरसेवक जे आतां खोर्ले 14, 15, 16, 17, 18 हांकां हांव विनंती करता, रिक्वेस्ट करता, कित्याक लागून तुमचे कडेन आयजूय पावर आसा, तुमचे कडेन गव्हर्मेंट आसा. गव्हर्मेंटान तुमी आसून जर तुमचे कडेन आयज कामां जायना जाल्यार आमी कितें म्हणपाचें. जेन्ना बुट्टी येयली आनी सगळें उदक भरलें लोकांच्या घरान जेन्ना गेले न्हू तेन्ना गेल्या वर्सा आमी सगळे एक्टिविस्ट हांगासर ते जंक्शनाचेर येयल्ले आनी थंयसर श्याम सुंदर कारेकर हा तेच्या फॅमिली बरोबर आमी उलयल्ले आनी तेणी सांगलेलें की आपूण कितले फावटी म्युन्सिपालिटीन एप्लिकेशनां दिली म्हटल्यार आपलें कामूच जायना म्हणून. आनी आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार म्युन्सिपालिटीन तेजेर तडकाफडकी काम करून दिवपाची गरज आसा. कित्याक आतां जर मदींच जर पावस पडलो जाल्यार गटर सगळे चॉकअप आसतले. तुमी गटर क्लिनिंगाचें काम काय करूंक ना, खंयसरूच जावना म्हाज्या हिसपान जाल्यार. इवन हांव वास्को रावता पूण वास्को सुद्दां सगळे कडेन पाड काडून सोडलेली आहा डेव्हलपमेंट वर्क्स म्हणून. सेवेचे टाकये फोडलेले आहा, गटर फोडलेले आहा, गटरांचें काम चालू आहा. सो आतां जर सपोज आतां आयजूच पेपरार पयला येलो अलर्ट म्हणून दाखयला. जप करून जर सपोज मदीं पावस जर येयलो न्हू जाल्यार तांकां मागीर लोकांक हे प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. आनी गेल्या वर्साचें आमी पळयलां तो आपलो अक्षरशः रडटालो सारको. म्हटल्यार आयज आमी सरकार हे आमचें जें आहा न्हू, सरकार तुज्या दारी, प्रशासन तुज्या दारी, जनता दरबार हे असले जे प्रोग्राम हाडटा आनी आमचे कडल्यान आयकून घेता की बाबा कितें सुदारणा करपाक जाय, कितें तुमच्या वॉर्डान जाय, कितें तुमच्या एरियेन करपाक जाय आनी तेच्या उपरांत मागीर कांयच करिना. हे उसपकर जंक्शन हे जिता जाता एक्झाम्पल जे आमी आमच्या दोळ्यांनी गेल्या फावटी पळयलां. आतां संजय बर्डे बाबा सांगले ते स्कुटरी बिटरी सगळे व्हांवून गेले, सायकली व्हांवून गेले, लोकांक त्रास जाले सारके. कितें परिस्थिती वायडी मनीस सुद्दां व्हांवता वाचला हो पळयला आमी थंयसर गेल्या वर्सा. पण आतां सरकाराचे प्रॉब्लेम कितें जाला, सरकाराक म्हणटा आमचे कडेन फंड्स आहा सगळ्या पूण कामां जायना जाय तशी. कॉन्ट्रॅक्टर जे कामां घेतात न्हू जे काम 1 म्हयन्यान जावपाक जाय आनी फास्ट ट्रॅकाचेर जावपाक जाय, डे नायट करून सुद्दां ते काम करपाक शकता पूण ती कामां जायना. सेवेज आपले टाकये घालता आनी ती पोटां काडून खेळटा. कितें ते मागीर 2 व्हिलरान त्रास जातात, रातच्या टायमार स्पेशली त्रास. आतां वॉटर लॉगिंग इशू आतां पळय तुमी जर विचार करशात कुठ्ठाळे ते पत्रादेवी मेरेन हो वॉटर लॉगिंग इशू आहा. हे सरकारान कांय करूंक ना. सगळे कडेन उदीक जे भरता न्हू त्या ह्या टायमाचेर तेंच्यांनी काम करपाक जाय. ते खंय ब्लॉक जाता, खंय गटर तुंबता ते सगळे तेंच्यांनी क्लियर करून काडपाक जाय. WRD सुद्दां आपलें काम करून काडपाक जाय, म्युन्सिपालिटीन आपलें काम करून काडपाक जाय, PWDन आपलें काम करून काडपाक जाय. पूण आमकां कुठ्ठाळे ब्रिजाचेर ज्या जाग्यार वॉटर लॉगिंग जाता थंय आमकां काम सारकें दिसना. बांबोळे वॉटर लॉगिंग जाता थंय काम सारकें दिसना. पणजे वॉटर लॉगिंग जाता थंय काम सारकें आमकां कांय दिसना. गिरी वॉटर लॉगिंग जाता
थंय कोण काम करतना कांय दिसना आमकां. सो अशी इवन कोलवळे म्हणनाका, कोलवळे जाल्यार चडूच जाता सारखे. कोलवळे तो फूल रस्तो टील ब्रिज मेरेन फोडलो मागासनान मेरेन. सो आयज परिस्थिती सगळे कडेन वायट आसा. सरकार आश्वासनां खूब दिता, पूण हे जे इश्यूज आहा वॉटर लॉगिंगाचे, कितें हे इश्यूज सॉल्व करपाक फेल जालेले आहा. हे म्युन्सिपाल्टीचे काम करपी आहात पळय, हे कशे सामके करतले. आनी तो श्याम सुंदर बाब कारेकर जाणटो तो, आनी तेज्या घरान कितके तरी वर्सां कंटिन्यू उदीक वयताले. वचून 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 बाबड्याचे चेडूं एक्सपायर जाले, ते निमोनिया जावन. आनी आतां तांकां ते चेडूं ना जाले. कितकी तरी वर्सां जाले उदीक थंयच्यान आमी पळयत आसा. पावस येयलो न्हू जाल्यार पावसानूच मागीर ते JCB घालप तात्पुरती आनी ते खणून सगळे काडप. आमदार येता मागीर सत्री घेवन रावता पळयता. तीच स्टोरी आमी 3-4 वर्सां जालीं कंटिन्यू पळयत आसा. हेजेर तोडगो काडून ते कंप्लीट करूंक जाय आसलेले. फाटल्या फावटी म्हापशेच्या आमदारान सांगलेले की एप्रिलाच्या पयलीं जातले फर्स्ट मॉन्सून. हो सेकेंड मॉन्सून येयलो, अजून मेरेन जावंक ना ते. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि विष्णू साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोलवाची सोबीतकाय धोक्यात आसा. वादळाक लागून न्हय तर सांडपाण्याक लागून. ह्या प्रतिष्ठीत दर्यादेगेक पोसवण दिवपी खाडी आता लागसरच्या हॉटेलांतल्यान येवपी कोयराचो एक चॅनल जावन रावला. तपासणी जाता, नमुने घेतात, पूण कृती हुमकळत आसा. प्रदूषित उदक दर्यादेगेर पावतकच एक गंभीर प्रस्न उप्रासता. पर्यटनाक राखण मेळटा काय गुपचूप वीक घातले वता. फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा हो कोलवाचो आयकॉनीक बीच आसा. ह्या आयकॉनीक बिचाचेर सद्याक सिवरेज सद्याक भरले कडेन आसा. ह्या सायडीक जितली हॉटेलां आसात, ही हॉटेलां रातीन सिवरेज सोडटा आनी ती ह्या दर्या भितर वयता आनी दर्यो हो पिड्ड्यार जाले कडेन आसा. आतां ह्या सिवरेजीचेर हेज पयलीं कितलीशीं इन्स्पेक्शन जाली, कितलेशे ऑफिसर येवन गेले आनी पळोवन गेले, उदक चॅक करून गेले, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड व्हेले, पूण कितें फायदो जालो. इतले ऑफिसरांक येवन इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट व्हरोन 1 रुपया फायदो म्हणटा जालो ना. वयल्यान हेणी लोकांले पयशे जे आसात हे वेस्ट करून उडयले कडेन आसा. जर अशें उरलें जाल्यार दर्यो हो हरशी पिड्ड्यार जाले कडेन आसा. आयकॉनीक बीच म्हणून हेजे मुखार आनीक पिड्ड्यार जातलो. हांगा ट्युरिस्टां सुद्दां न्हांवपाक जे दर्या भितर न्हातात तांकां सुद्दां डिसीजीस जावपाक शकता. अशें करून जर सिवरेज प्रत्येक हॉटेलान जर हांगा सोडली आनी हे जर लोकां जिवाक धोको जालो जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो. टुरिजम डिपार्टमेंट म्हणटा की आमी अशें करतले तशें करतले, आमी इतली कोटी हांगा पास केल्या, पूण त्या कोट्यांतलो 1 रुपया ह्या एका फायद्या पडलो जाल्यार तुमी दाखोवचें. हितून भितर सिवरेज येवपाचें म्हळ्यार आमच्या फाटल्यान एक प्लांट दिश्टी पडटा. प्लांट मीन्स हे टॉयलेट आसात. ह्या टॉयलेटान येता म्हणटात आनी त्या बरोबर ते सायडीच्यान येतात आनी तिसरी वाट जे हॉटेल आसा हे सायडीच्यान थंयच्यान येता. तुमी सदांच बारकेल्यांक त्रास करतात. हे जे ऑफिसर आसा टुरिजमाची बी हे येवन तांकां सतायता म्हणटात, हे बारकेल्यांक त्रास करतात. हांगा मोठ्याल्यांक धरपाची गरज आसा आनी मोठ्याल्यांक कोण धरना. आमी हेचे पयलीं सुद्दां सांगले कडेन आसा की हांगा कितलीशीं इन्स्पेक्शन जाले म्हणून त्या इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट 0 जाले कडेन आसा. कांयच ना आनी हेजे मुखार जाता काय म्हणून हांगा सद्याक ऑयल तयार जाले कारण आनी हांगा सद्या आमकां पेट्रोला आनी डिझलीक आनी ऑयली त्रास जावपा ना. तेन्ना ह्या हितूंतल्यान ऑयल आमकां काडपाक मेळटली आनी आमची बरें आमच्या पांयार उबी रावपाक शकतात. आनी टुरिजम डिपार्टमेंटान हांगा एक व्हडलो पंप बसोवचो आनीक हांगच्यान ऑयल आनी पेट्रोल जे आसा ही लिफ्ट करची आनी लोकांक दिवची म्हणून मागतात. कोलवा हांगा जे जिवीत आसपाक जाय ते जापसालदारकेत रुपांतरीत जाला. दर्यादेगेर व्हांवपी खाडी सांड उदकान आनी कोयरान भरिल्ली आसा. काळोख, घाणेरड्या वासाचें उदक थळावे आनी भोंवडेकारांक हुस्को दितात. रविवाशांचें म्हणणें आसा की हें प्रदूशण नवें न्हय. परत परत कागाळ करूनय परिस्थिती जैसे थेच आसा. डिपार्टमेंटा कडेन आमचें सगळो वर्क क्लियर जाल्लो आहा. फक्त आमकां टुरिजम NOC उरल्या येवपाची. ती NOC येतून आमकां PWD NOC मेळटली, त्या बरोबर आमकां सिवेज लायन कनेक्शन जातलें. सो हे परते परते आमकां डिपार्टमेंटान सगळें हॅरेसमेंट करता. प्लस हितून व्हेरिफिकेशन सगळें जाल्लें आनी आमचें क्लियर आउट तेंचे कडेन रिपोर्ट गेल्लो आहा सगळ्यां कडेन. पोल्युशन एग्जाम्पल पोल्युशन डिपार्टमेंट. सो पोल्युशन डिपार्टमेंट आमकां कॉपरेट करता. प्लस आमगेलें आतां फक्त सिवेजा कनेक्शन उरलां म्हणून आमगे काम पेंडींग उरलां. हिंगा चडशे काम जाता आनी मदीं कस्टमर जालो आनी हांव तुका बील हाडलें
इतू ऑत बिल म्हणजे ही सगळी हांवें टँकर हाडायची म्हयन्या 7 टँकर हाडा ही सगळी बिलां तुका जाय जाल्यार तुम हे मरे दाखय सगळी आख्खी बिलां ही म्हजी आनी आम सोडा म्हाका नाका सोडवले हांवें कितें आम कितें केलां गोवोरमेंटाक हें केलां आम कनेक्शन बाय घेयलें हालीं थिंगा आमचे विलेज ऑफिस आमकां सगळें कनेक्शन दिलां हालीं टुरिजमाक एनओसी आमची मांडी व्हरों यो म्हळ्यार आतां ती मेट्रिकू तुमकां कडवलें कोण सोडाय तेंकां ते पोतपोतून आमकां हॅरेसमेंट कोताय हॅरेसमेंट अशें करून की आतां येत म्हळ्यार आमकां बंद दवरूंक पडटा कित्याक आम तसो कांय कोण कांय ना थिंगा उदक सोडणें कांय नाय एक डिपार्टमेंट सगळे बाराबर येता डिपार्टमेंट हे सारकें केल्लें तें सारकें तें सारकें तें सारकें आतां सिवेज कनेक्शन तर दिल जाल्यार आमकां न्ही स्वतापा न्ही हें आसपा ना हाचो परिणाम म्हळ्यार भलायकेच्या संभाव्य धोक्यांचो प्रसार जाता अशा दुशाणाक लागून उदकांतल्यान जावपी दुयेंसां निर्माण जावपाक शकतात जाका लागून पर्यटक आनी थंयचे रहिवासी दोगांकूय धोको निर्माण जावंक शकता अशी शिटकावणी तज्ञांनी दिल्या तरी हे प्रदूषण अनियंत्रीत चालूच आसा विचार करपा सारकी गजाल म्हळ्यार तपासणी करतात नमुने एकठांय करतात अहवाल दाखल करतात पूण अंमलबजावणी थंयच थांबता अशें दिसता परत परत शिटकावणी दिवन लेगीत मुखेल खात्यां सयत अधिकारी निर्णायकपणान कारवाय करपाक अपेशी थारल्यात असो दावो रेस्टॉरंट धन्यांनी केला कोलवा हे फक्त दर्यादेग न्हय ते गोंयांतलें एक मुखेल पर्यटन थळ आसा पूण आयज ताची प्रतिमा दुर्लक्षाक लागून व्हांवन वचपाची भिरांत आसा दर्याच्या उदकांत सांड उदक मिक्स जाता तेन्ना व्हडलो प्रश्न उप्रासता पृष्ठभागा सकयल कितें व्हांवता ते आड नदर करून गोंय कितलो तेंप स्वर्ग विकतलो गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत लिंझी मिनेझीस आनी अरुण नायक मडगाव नगरपालिकेच्या बसकेत बजेटाचेर खासा चर्चा जाली मुखेल म्हळ्यार बजेटाचेर जाल्ल्या चर्चेचेर नगराध्यक्षान समाधान मानले तशेंच अर्थसंकल्पांतल्या सरप्लस बजेटीचे कांय आंकडे रेक्टिफाय केल्ल्याचे तांणी उक्ताडार हाडले आम्ही जे सीए अपॉइंटमेंट केले बाबा पण अनुप नाही तेही आज बसले ताणें हांगा बसून टोटल बजेट फिगर जे आशिल्ले ते रेक्टिफाय केले कडेन आसा थोडी एक 4-5 आमी ह्या बजेटरी प्रोविजन्स केले कडेन आसा प्रोविजन्स म्हणल्यार फॉर वुमन एम्पावरमेंट पावराचे वुमन सेलाचे मागीर आमचे नगरपालिका कर्मचारी गणेशोत्सव गणपती पुजता तांकां थोडें फायनान्शियल एक प्रोविजन केले कडेन आसा आमी सत्यनारायणाची पुजा जे अंदू कितले 100 वर्सांनी पयली फावटी मुन्सिपालिटी पुजा केल्ली ती सत्यनारायणाची पुजा वर्सानूच जावची म्हूण तातूंत एक 2 लाखाचे 2-2.5 लाखाचे प्रोविजन केले कडेन आसा बजेटरी प्रोविजन अशें एक 4-5 आमी प्रोविजन केलें आनी तातूंत मेजर म्हणल्यार जे डेड हेड्स आसात जे ते हेड्स कसले टॅक्साचे इंट्रस्टाचे म्हणजे थोडे कशे थोडे नाका जाल्ले हेड्स आसा जे हेड्स बजेटा भितर कितलीशाच पयलीं पसून पडून आशिल्ले कडेन ते हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला हे हेड्स परते तेजे रिफ्लेक्ट जाता तेजे ट्रान्झॅक्शन्स कांय जायना हे हेड्स थोडे आसा ते बजेटांतल्यान आमी डिलीट करचे अशें ओवरऑल बऱ्यांतलें बरें डिस्कशन बजेटाचें जालें अशें म्हाका जालें दिसता कारण बजेटरी म्हणजे बजेटाचें म्हणजे सदां डिस्कशन जावपाक जाय आनी डिटेलान जावपाक जाय कळ्ळी बाब फ्रांसिसान आनी आमचे सगळे बाकी कलीग कावन्सिलरांनी बऱ्यांतले बरें ताजे बजेटाचेर स्टडी करून आयिल्ले म्हाका जाल्यार दितले आनी तातूंतल्यान टोटल इनकम तुगेलें आनी एक्सपेंडिचर कितें प्रोविजन केलें तें सांग टोटल आनी कांय नाका टोटल आमी सद्या प्रपोजल दाखयला टोटल 87.60 crores आनीक मोरल सेम तितलो दवरला एक्सपेंडिचर आनीक हे इनकम सेम मोरल सेम दवरला जे तो थोडो डिफरन्स येतालो एक 18.19 crores सुमार डिफरन्स येतालो तो आमी टोटल हेड्सांतल्यान एडजस्टमेंट केल्ले कडेन आसा तो खूब तो हाजेर बजेटाचेर सारको दिसता सो आमी ते टोटल हेड्स चेक करून खंय खंय देंवोवपा मेळटा खंय खंय एडजस्ट करपा मेळटा तें करून आमी टोटल टॅली कडेन घेता आनी आतां आजच्या आजूच आमी तें सगळें रेक्टिफाय करून सगळें नवो प्रिंट करून आमी सगळें तांकां दिल्ले कडेन आहा ओवरऑल बऱ्यांतलें बरें डिस्कशन बजेटाचें जालें अशें म्हाका जाल्यार दिसता कारण बजेटरी म्हणजे बजेटाचेर म्हणजे सदां डिस्कशन जावपाक जाय आनी डिटेलान जावपाक जाय कळ्ळी बाब फ्रांसिसान आनी आमचे सगळे बाकी कलीग कावन्सिलरांनी बऱ्यांतले बरें ताजे बजेटाचेर स्टडी करून आयिल्ले म्हाका जाल्यार दितले आनी तातूंतल्यान टोटल इनकम तुगेलें आनी एक्सपेंडिचर कितें प्रोविजन केलें तें सांग टोटल आनी कांय नाका टोटल आमी सद्या प्रपोजल दाखयला टोटल 87.60 crores आनीक मोरल सेम तितलो दवरला एक्सपेंडिचर आनीक हे इनकम सेम मोरल सेम दवरला तो थोडो डिफरन्स येतालो एक 18.19 crores सुमार डिफरन्स येतालो तो आमी टोटल हेड्सांतल्यान
एडजस्टमेंट केल्ले कडेन आसा तो हाजेर बजेटाचेर सारको दिसता. सो आमी ते टोटल हेड्स चेक करून खंय खंय देंवोवपा मेळटा खंय खंय एडजस्ट करपा मेळटा ते करून आमी टोटल टॅली कडेन घेता आनी आतां आजच्या आजूच आमी ते सगळें रेक्टिफाय करून सगळें नवो प्रिंट काडून आमी सगळें तांकां दिल्ले कडेन आहा. सो टोटल ओवरऑल बजेट सामकें आमी आज तुमकां दवरला. सगळी वेग आसा सगळी कॉपी पेस्ट केल्ली आसा ती वचून सारकी करूना. सरप्लस बजेट दाखोवपाचें फाटल्या वेळार डिफिसीट जाल्लें फाटली इयर ह्या फाटी सरप्लस दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. फिगरां सगळीं सारकी घेवना. आतां ती फिगरां सारकी घेना जाल्यार फुडली सगळी लायनच जी आसतली बजेटाची आनी खर्च करपाचे पयशे म्हणपाचे तें कांय बसचें ना. पूण आमी तांकां पॉयंट आवट करून सांगलां की बाबा हें कितें आसा तो फॅक्ट सगळो तुमी सारको करात आनी आमी एप्रूव करया म्हणून. हें सगळें क्लियर केल्या शिवाय एप्रूव जावचो शक्यच ना. हें पब्लिकाचो फंड पयशांचो खंय मोडटा कितें करता हें सगळें क्लियर जावपाची गरज आसा. हें जायना वॉट प्रॉब्लेम सगळो. टायम सामको कमी आसता तुमकां आतां पास करपाक थोडे टायम उरला कितें म्हणटा आयच्या दिसा कंप्लीट करपा जाय तें सगळें. तशें कांय ना तें तशें हें जाल्यार पासून फाल्यां स्पेशल एप्रुवल डिएमोनल आमी करून घेवं जाता. पूण कितें रॉंग कशें पास करतले कित्याक आतां हें खरें बजेट जावपाक जाय आसलें बिटवीन जानेवारी टू फेब्रुवारी दॅट इज बाय एक्ट म्युनिसिपल एक्टा प्रमाणे आसा. नॉट ऑन द लास्ट डे ऑफ द म्युनिसिपल फायनान्शियल इयर 31 मार्च. हें जावपाचें जानेवारी फेब्रुवारीन गोवा बजेट आसा ताचे पयलीं हें पास जावपाचें. गोवा बजेटाचें जावन केन्ना गेलें सगळें आनी आमचें बजेट आतां गोंय बोर्डचे म्युनिसिपालिटीन पयलीं पास जाल्लें आसा हें आमचेंच उरिल्लें. कितें उरता तें कांय कळना. लास्ट इयर रेज केल्लो पण तेन्ना सांगिल्लें बरोवन घेतिल्लें म्हज्या नांवान की बाबा फुडल्या वेळार आमी सारकें बेगीनच करतले म्हणून. हें सारकें आज कितें केलां तें तांचें सारकें ना. सगळे कडेन चुकीचें आसा. आयज सारकें आसा म्हणपाक ना तर पास जावन वतलें आशिल्लें. सगळी फिगरांच रॉंग केल्या. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बेरेस्तारा कांय सुवातांनी गडगड घालत हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. देखून फावो ती जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. एकंदरीत तापमान उष्ण उरतलें. सकाळी हलकें धुकें पडटलें जाल्यार सांजे वेळार उण्या पावसाक लागून मातसो विसव मेळटलो. ढगाळ मळब आसतलें. आयएमडीन अदमास उक्तायला. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळब आनी खर उष्णताय अणभवपाक मेळटली. बिरेस्ताचे चडावात आनी उणें तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. कांय सुवातींनी हलको पावस. गडगड घालत पावसाची शक्यताय. मळबांत दाटतली कुपां. सकाळचे धुकें. दनपरां उष्ण परिस्थिती. घेवची भलायकेची जतनाय. सांजे घोळटलें उष्ण वारें. बिरेस्ताचें तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.